हवामान खात्यान फुडल्या 3 दिसां खातीर रेड अलर्ट जारी केला। 23 ते 25 मे मजगती गोंयांत भरपूर पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। फाटल्या 4 दिसां सावन गोंयांत मॉन्सून पूर्व उटंगराचो पावस पडटा। ह्या पावसाक लागून पुराय राज्यांत पावसा पयलींची कामाय अडकून पडल्यात, जाका लागून रस्ते उदका पोंदात तुंबले आनी लोकांची बरीच धांवपळ जाल्या। मजगती राज्य आपत्ती वेवस्थापना कडल्यान इमर्जन्सी नंबर जारी केल्यात। फाटले 4 दीस जाले गोंयांत खूप जोरान पावस पडटा आनी आयज परत एकदा IMDन रेड अलर्ट जो आसा तो आनीक 3 दीस वाडयल्लो आसा। म्हणजे 23, 24, 25 मे हे 3 दीस जे आसात ते IMDन आयज रेड अलर्ट अशें डिक्लेअर केल्ले आसा। आनी तशेंच 26 आनी 27 हे जे 2 दीस आसात ते फुडले ते ऑरेंज अलर्ट अशें डिक्लेअर केल्ले आसा। आनी तेजे फुडें 28, 29 हे येल्लो अलर्टान डिक्लेअर केल्ले आसा। म्हणजे हो जो पावस आसा तो पावस IMDन फुडले आठवडोभर आसतलो असो IMDन अदमास घातलेलो आसा। आनी तेच बरोबर जो डिझास्टर मॅनेजमेंट आसा तेणी नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा हेल्पलायन नंबर काडलेले आसात। डिस्ट्रिक्ट लेवल जो हेल्पलायन नंबर आसा तो नॉर्थ गोवाक लागून 0832 222 5383 तसोच 0832 242 6578 हे जे लँडलायन नंबर आसा ते नॉर्थ गोवा खातीर पब्लिश केल्ले आसात। तशेंच साऊथ गोवाचो जो नंबर आसा तो 0832 2794 100 हो साऊथ गोवाचो केल्लो आसा। आनी तेजे भायर तालुका लेवल कंट्रोल रूम्स नंबर जे आसात तेवूय बीन आउट केल्ले आसात। सो आयची म्हत्वाची बातमी म्हणजे फुडले जे 3 दीस आसात ते रेड अलर्ट आसतले अशें IMDन अदमास घातलेलो आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन नितीन गंगावणे बरोबर हांव गौरीश गांवकर, पणजेसून।